सोभान सर कशा आहात तुम्ही? एकदम बरोबर. सोडाली प्रीती कशी आहे तुम्ही? बरी असा खबर पडली सर तुम्ही काल गावातून आयल्यात मात म्हणून. वय काल आयलो मात्र आणि मिसा गायलो उत्तम काय आता तुम्ही मिसा घेतात म्हणून ताकद कमी मेळो गायला नीत पट्टामू आता बरी नीत पट्टा साहेबिंडी एकुडे अस्मिताय पिक्चर पळयल्यापर्यंत आता बरी नीत पट्टा. सांगा सर अस्मिताय कशा असल्या? अस्मितायच्या विषय सांगचे जाल्यार कोंगणीचो पिक्चर काढलांगी वारिया फर्स्ट क्लास निजाय की शाबास की पवो मांड सोबान पंगडाच्या रोशन काढलांग पिक्चर आणि सगळ्यांचे नटन जाऊन हिरोईन कशी झाली म्हणया त्याच्या उपरांत प्रमुख पात्र जरी आपले सगळ्यांची ऍक्टिंग एकदम फर्स्ट क्लास आणि कोंगणी उलयताल्यानी एक पटी म्हणे पिक्चर पळय जायचं तिथल्या बरोबर म्हणटा आणि सांगत दुसऱ्या घाले सांगच्या म्हळ्यार आता खंयची पिक्चरां एक पटी पळयल्यार जालें खंयच्या भाशेची पण हे पिक्चराची विशेषता कळली म्हळ्यार परत परत पळय बघता इतके बरोबर काढला म्हणटा आम्ही मस्त प्रिव्ह्यू आणि कोंगणी चमचे हे कोंगणी बस कोंगणीचे छळवळ आणि मलगड्यांनी काढले ते कष्ट पिंत राहिला म्हळ्यार आपले उतराने सांगूंक जायना. दुबईत शो केला सर UAEंत शो या प्रमाणे आसात. संडे 15 ऑक्टोबर संजेर 4:30 वरांचेर स्टार गॅलरी सिनेमा हायत रेजेन्सी देरा दुबय फर्स्ट तो प्रीमियर शो. सेकंड शो त्याच दिसा संजेर 7:30 वरांचेर स्टार गॅलरी सिनेमा देरा. 22 ऑक्टोबर संडे संजेर 5:30 वरांचेर सिनेपॉलिस सिनेमा ओएसिस मॉल शारजा आणि 22 संडे संजेर 4 वरांचेर अल वहादा सिनेमा अबुधाबी इतले शो आमचे बुक जाल्यात. तिकेट इतलो डिमांड आसा की आता हांवें चिंतलां घालें म्हळ्यार आपले सगळ्यांनी हे कोंकणी उलयताना पिक्चर पळयचे जावन दी हे कोंकणी काली मंगळूर क्रिस्तांव सीमित न्ही गोंयकार सिद्धी कारवी बडकाळी DSB सगळ्यांनी पळोवचे जाल्यार पिक्चर हे आता इतलो डिमांड जाल्ले हांव चिंता हांगासर सगळ्यांनी पळोवचे सगळ्यांक एक तिकेट दिवचे पडटा एक तिकेट कोणाक 2 सारले मेळ्ळा अशें तितलो डिमांड एखादो कोणाक एक दुसरी तिकेट जाय जाल्यार ताका जावन बी दुसरी तिकेट दिली ताणें दुसऱ्या थ्रू आनी शिवाय एकल्या एकच तिकेट हय तितलो डिमांड आमकां आसा की सर आमकां एक तिकेट जाय. तुका खंडीत म्हाका एक तिकेट दिसत म्हाका एक तिकेट आसा न्ही म्हाका एक तिकेट जाय म्हाका एक तिकेट जाय पिक्चर म्हाका एक तिकेट जाय जायते हे पिक्चर पळयचेच म्हाका. तर आमी सगळे या पळया अस्मिताय.